मोगाच्या भावानी बहिणीनो, फादर अलेक्स डिमेलो ह्याने माझे अनाइनमेंट करूक ना, म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. हांवें कोर्टाची ऑर्डर दिलेली ताका आनी बिशपाक पण ही गोष्ट सांगितलेली. बिशपान पण अनाइनमेंट करूंक ना. ही दोगां बिशप आनी अलेक्स डिमेलो व्हडले देव आसात. तेंचे काय काजार जावन तांकां काजार जाल्यान कितें प्रॉब्लेम आसा तांकां माहीत ना, कित्याक काजार जावंक ना. तेंची फॅमिली लायफ तांकां माहीत ना. पण एक तुमकां सांगता की सगळ्यात एज्युकेशन सिस्टीम कोण राबयतात? आमचे मिशनरी, जे बी मिशनरी आसा, कॅथलीक लोक आसा, हीच आमच्या इंडियामध्ये व्हडले इन्स्टिट्यूशन राबयतात आनी तांकां इंजिनियर, डॉक्टर, नर्सीस बनयतात. पण तांकां लज येवंक जाय. लज. आमची लोकां खालच्या लेवलची कामां करतात, समजले. आणि सगळी बाहेरची जी लोक आसात आपल्या धर्मासाठी किंवा आपल्या समाजासाठी खूप कितें करतात, जेणे करून त्यांची मनशां व्हडल्या पोस्टवर येवंक जाय. पण आतां सांगता 100, 120 किंवा 100 वर्सां जाली आमच्या मिशनरीन बाकीच्या समाजाक बरें एज्युकेशन दिले. आमची समाज तांकां काय फरक पडता, तांकां डोनेशन मेळटा, ती दुसऱ्या समाजाक ना व्हडले करता. आमचे समाज खाली रावलेले आसा. हे बिशप ऑल्विन आणि जे आमचो फादर अलेक्स डिमेलो व्हडलो जजमेंट देतना, हेणे सगळे दोगांनी करूचे. भविष्यात तुम्ही तांकां कुठलेंय डोनेशन दिवं नाकात. ते बिशप हाऊस बांदतात, व्हडले राजा महाराज रावतात, सगळे बंद करात. दिवं नाका तांकां. त्यांनी गरीब रावूंक जाय आनी लोकांचे प्रॉब्लेम कितें आसा समजूंक जाय. माझे अनाइनमेंट केले का ना, म्हाका फरक पडत ना. माझे कोर्टातून काजार झालेले आसा आतां, आनी तो म्हाका देव आनी हे म्हाका काय फरक पडत ना. माझ्या बायलेक फरक पडटा. जी बायल आसा कॅथलीक आसा तिका फरक पडटा. ती म्हणटा माझे काजार जावंक जाय चर्चमध्ये. म्हाका काय फरक पडत ना. हांव मनीस आसा आनी देव आमचो इज्रायलचो आसा. इंडियांतलो जन्म दिवंक ना आमच्या देवान. हांव ते फुडचें कितें उलयत ना तुमकां. इज्रायलमध्ये एक पण मनीस 2% जेजूक मानतात. 2%. बाकी सगळे ज्यूस आसात. हे हांव फुडचें उलयत ना. पण बिशप ऑल्विन आनी जी फादर अलेक्स डिमेलो जो आसा तेणे आमच्या लोकांक व्हडलें एज्युकेशन दिवंक जाय. बिशप हाऊस बांदून करोडो रुपये खर्च करून काय फायदो ना. आमच्या लोकांक व्हडलें कर. म्हणजे तुमकां खूब डोनेशन येतले. तुम्ही मदत केल्यार तर तुमकां खूब डोनेशन येतले. हे लक्षात दवरात. आनी तांकां तुम्ही डोनेशन दिवं नाकात. त्यांनी गरीब रावूंक जाय आनी तुमच्या समाजाच्या आपल्या समाजासाठी त्यांनी हेल्प करूंक जाय. आमच्या काय ना, आमच्या लोकांक व्हडलें करूंक जाय. व्हडलें म्हणजे कितें, आमच्या लोकांक हायेस्ट एज्युकेशन दिवंक जाय. एवढेच त्यांनी करूंक जाय. बाकी हांव कितें उलयत ना. माझे अनाइनमेंट ना जाले म्हाका काय फरक पडत ना. माझे काजार झाले कोर्टात आतां, समजले. हे लक्षात दवरात.